नमस्कार. गोवा टुडे स्मिता येळकाराचो येवकार. सविस्तर खबरादी हेडलाइन्स. These headlines are brought to you in association with Morning Mantra. Healthy heart, healthy life. रेश मागोश दवल्ली आणि कुठ्ठाळे फाल्यां झेडपी पोट वेंचणुके खातीर सकाळी 8 ते सांजे 5 वरां मेरेन मतदान. 18 ऑक्टोबराक निकाल. बाकीच्या राज्यांनी गोंया परस सोरो सवाय गोंयांत सेल सापूच पडलो. दुसरे वटेन गोंय सरकाराच्या निर्णयाक लागून आयच्यान बियर म्हारग. वेवसायिकांची परिस्थिती वायट. पुलीस कॉन्स्टेबल PSIच्या एक्झामीक मार्क्साच्या अफरातफरीचेर विजयान पुलीस नोकर भरतीचे स्कॅम केले एक्सपोज. रिटायर्ड हायकोर्ट जुईजा खाला चौकशीची मागणी. दूधसागर धबधब्यात टुरिझम सीझन सुरू जातनाच परतीच्या पावसाची आडमेळी. उदकाची पातळी वाडून थंयचो लोखंडी पूल उंथलो. 40 टुरिस्टांक लायफ गार्डांनी केले रेस्क्यू. आणि प्रदूषणाचेर काडिल्ल्या सिटीजन कमिटीची यादी अर्दुकुट्या म्हायतीचेर बदली जावन दुसरे कडेन गेल्ल्या अधिकाऱ्यांची पयलींच्याच पोस्टिंगांत नांवां. खबरो विस्तारान. रेश मागोश दवल्ली आणि कुठ्ठाळे फाल्यां झेडपी पोट वेंचणुके खातीर मतदान जाता. तिनूय मतदारसंघात मतदाना खातीर तयारी पुराय जाल्या. 3 सिटां खातीर 15 जाणांची उमेदवारी. तिनूय झेडपी मतदारसंघात मेळून 55,000 लोकांची मतां आसात. सकाळी 8 ते सांजे 5 वरां मेरेन मतदान जातलें. निकाल 18 ऑक्टोबराक. रेश मागूस दवर्ली आणि कुट्टाळे पोट वेंचणुके खातीर सरकारी यंत्रणेची पुराय तयारी जाल्या. तिनूय सिटां खातीर 15 जाणांची उमेदवारी. आरजीचे उमेदवार हे वेंचणुकेत अपक्ष म्हूण देंवल्यात. तिनूय झेडपी मतदारसंघात मेळून 55,000 लोकांची मतां आसात. बीजेपीचे सरकार आशिल्ल्यान ह्या वेंचणुकेत बीजेपी हेवीवेट म्हूण स्पश्ट दिसता. सरकारी यंत्रणेन सगळी तयारी केल्या. प्रचाराचो पावंडो खंय शांततेन जालो. मतदारांनी मतदानाक येवचें म्हूण उलो. पिसफूल चल्लां सगळें, कंप्लेन ना. आमचे सगळे ऑफिसर्स ऑन ड्युटी, फ्लायिंग स्क्वॉड्स, पोलिंग पार्टीस आयिल्ले आसात. वोटरांनी आपलो हक्क जो आसा तो बजावपाचो इरिस्पेक्टीव ऑफ खंयचेय तांचें एफिलिएशन आसा. ताणें हो जो डेमोक्रेटीक रायट तांकां दिल्लो आसा वोटर वोटींग करपाक, प्रत्येकान आपलो रायट एक्सरसायज करपाचो. निकाल 18 ऑक्टोबराक जातलो. सकाळी 8 मतमेजणी सुरू. रोखडोच निकाल. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सोऱ्याचो बिझनेस भांगराची ताती दिवपी म्हणून लक्षांत येताच खुबशा राज्यांनी एक्सायज पॉलिसीत बदल करून सोरो सवाय केलो. खप वाडयलो. ताचो परिणाम म्हणून गोंयांत सोऱ्याचो सेल सापूच पडलो. इतले आसतनाय गोंय सरकारान नवे बियरी वयलो टॅक्स वाडयलो. सगळ्या ब्रँडाच्यो बियरी नगा फाटल्यान 10 ते 12 रुपया म्हारग. वेवसायिकांची परिस्थिती टायट. सोऱ्याचो बिझनस भांगराची ताती दिवपी म्हूण दिसपाक लागना फुडें खुबशा राज्यांच्या एक्सायजान सोऱ्याची रेट खूपच देंवयली. ताचो परिणाम म्हूण गोंयांतलो सेल सामकोच पडलो. ह्या वेवसायांत आशिल्ल्यांची परिस्थिती टायट जावपाक लागल्या. ट्युरिस्ट वतना बाटल्यो घेवन वचना. वेल्यान येतना तांच्या राज्यांतल्यान बाटल्यो घेवन येवपाक लागले. सरकारान हाचेर विचार करचो आनी सोऱ्याची रेट देंवयची. अशें जाल्यारूच गोंयचे अर्थवेवस्थेचो एक भाग आशिल्लो सोऱ्याचो बिझनस तग धरतलो म्हूण प्रुडंटाचे डिबेटींत गोंयचे लिकर संघटनेचो, बार एंड रेस्टॉरंट संघटनेचो आनी TTAGचो सूर. बाकीच्या राज्यांनी एक्सायज पॉलिसी बदलल्या. आमची कितलींच वर्सां जालीं आसा तशीच आसा म्हूण लिकर संघटनेचो अध्यक्ष सांगता. जो रेट स्ट्रक्चर आशिल्लो तो फाटल्या कितक्याशाच वर्सां पासून तो तस्सो आसा. वेरेज ज्यो भायल्यो स्टेट्स आसा म्हणजे स्पेशली नॉर्थ इंडियन स्टेट्स इन्क्लुडींग महाराष्ट्रा, तांच्यांनी आपली एक्सायज पॉलिसी रिवायव केल्ली आसा, वेगळे रितीन फ्रेम केल्ली आसा. आनी थंय फॉरेन लिकराचे जे प्रायसीस आसा ते ड्रास्टिकली ड्रॉप जाल्ले आसा. सर्टन स्टेट्स आर हाफ द प्रायसीस ऑफ गोवा. म्हणजे जस्ट टू गिव एन एक्झाम्पल विच विजय सरदेसाय इज गिवन इन द असेंब्ली ऑल्सो. अ बॉटल ऑफ जॉनी वॉकर रेड लेबल विच कॉस्ट 1,750 रुपीज इन गोवा इज 850 रुपीज इन हरियाणा एंड दिल्ली. सो आज म्हणटा तेंचे नॉर्थ इंडियन मार्केट आमचें आशिल्लें. म्हणजे प्रत्येक जाण जो फ्लायटीन येतालो, जो स बॉटल्स आमचे कडल्यान घेवन वतालो, तो ताणें आज वायन शॉपार पांयूच दवरपाचो बंद केला. सरकाराक हाय ब्रँडाची रेट देंवयची म्हूण सांगिल्ले. अजून मेरेन ताचेर कांयच विचार जाल्लो ना. TTAG सांगता.
वी हॅड अप्रोच द गव्हर्मेंट की त्यांच्यानी त्याची ड्युटी कमी करची. रिझन बिंग जितको people will like to drink which is a higher brand when they come to Goa, when they come on the holiday. So automatically drinks people when they start using higher brands, the revenue will also increase. Now there is economics in that which any basics will tell you की आता तुम्ही लो एंड जो असा खूप वाढेलो तो सगळो हात लावचोच ना, तो सवय आसा तोच घेतलो. So basically in ultimately government will lose out on the revenue. So that is, they also understand, and I am sure the government will be looking into this aspect, because what is happening is Goa has become all of a sudden uncompetitive because neighboring states have realized this is a big revenue sector for them. एक्सायजान सोऱ्यावेल्या टॅक्साचो रिव्ह्यू घेवचो. सोऱ्याचे बाटलेवेलो टॅक्स वाडोवन कांयच जावचें ना. सोरो कितलो खपतलो ते पळयात. चड सेल चड रेव्हेन्यू. And sort of low because of prices, they try to compromise on the quality of drinks and drink something lower. So they deprive themselves. If this is taken care by the government by reducing the high-end liquor prices, then I feel even the outside people who are drinking low-end, which comes almost on par with high-end in their state, would prefer to drink an high-end in Goa. So then the sale will be more. If the government works out on volumes, then I think there is some economic sense in it. They're not going by rates. So I would like to request the excise department to revise the structure of taxing on these products. Government should at least consider the excise rates in wines, and beer goes along with Don't it. look at the pricing, look at the volume. Volume. Basically, volume is more important than pricing of individual products. इतले मजगती गोंय सरकारान बियरींचेर एक्सायज ड्युटी वाडोवपाचो निर्णय घेतला. नव्या नोटिफिकेशना प्रमाण बियरीच्या सगळ्या ब्रँडांचे वेगवेगळे प्रॉडक्ट नगा फाटल्यान 10-12 रुपया तरी वाडटले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पुलीस कॉन्स्टेबलाच्या परीक्षेत पहिल्या दिसा फेल, दुसऱ्या दिसा PSIच्या परीक्षेत 3 पटीन मार्क्स. हे पुलीस नोकर भरतीचे स्कॅम म्हणून गोवा फॉरवर्डाचो आमदार विजय सरदेसायाचो आरोप. ही नोकर भरती स्क्रॅप करची, ऑफिसरांचेर कारवाय करची म्हणून ताची मागणी. रिटायर्ड हायकोर्ट जुईजा खाला समिती नेमची, नाजाल्यार हायकोर्ट ते सुप्रीम कोर्टान वता म्हणून शिटकावणी. हे डॉक्युमेंट विजय सरदेसायान खंय RTI खाला मेळयल्यात. 1 डिसेंबर 2021 कॉन्स्टेबलाच्या एग्जामीक फेल जाल्ल्या उमेदवारान 2 डिसेंबराक 3 पटीन चड मार्क्स मेळयल्यात म्हूण विजयान एक्सपोज केले. एक मनीस कॉन्स्टेबल टेस्ट फेल जाता म्हणजे ताका 33 मार्क पडना. तो मनीस दुसऱ्याच दिसा PSI एग्जामीक 99 मार्क मेळटा. 99 एक दीस सोडून पळय गो. जे कॅन्डिडेटाक 15-16 मार्क पडले ताका 5 पटीन दुसऱ्या दिसा PSI एग्जामीक चड मार्क पडटा. नोकर भरती स्क्रॅप करची, नोकर भरती करपी ऑफिसरांचेर कारवाय करची म्हूण ताची मागणी. रिटायर्ड हायकोर्ट जुईजा खाला समिती नेमची, नाजाल्यार हायकोर्ट ते सुप्रीम कोर्टान वचपाची ताची शिटकावणी. ऑर रिक्रुटमेंट इमिजिएटली स्क्रॅप करचो. एक ताका थरो इन्व्हेस्टिगेशन जावचें, ऑफिशियलांचेर एक्शन जावची. पॉलिटिशियन जर इनवॉल्ड आहात जाल्यार तांचेर एक्शन जावची. म्हाका आय हॅव सस्पिशन दॅट पीपल इन ऑथॉरिटी आर इनवॉल्ड. IG, DG, होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी म्हणटा चीफ सेक्रेटरी हा, तो जर हे रिक्रुटमेंट स्कॅमाचेर एक्शन घेना जाल्यार आमी वील हॅव टू मूव द हायकोर्ट, वील हॅव टू मूव द सुप्रीम कोर्ट. तो कागाळ घेवन DGP मुखार पावलो. तो म्हणटा तांकां इरेग्युलॅरिटी मेळ्ळ्या पूण 2 केसींनी मेळ्ळ्या. पळय हो हजारांनी लोकांनी जे मेरीट घेवन एप्लाय केले तांचेर हो अन्याय. हांवें ताका सांगलां की अशे भशेन जर तुमी फोरगो केलें. तो म्हणटा क्लर्क एग्जाम फेल जाता आनी IAS एग्जाम पास जाता अशें जाल्लें आहा. म्हणजे हो कायदो जर हांगा लायलो जाल्यार 20 वर्सांनी ब्रँड गोवाचें जंगल राज जातलें. सप्टेंबरान प्रुडंटार हाजेर खासा रिपोर्ट केल्लो. शारिरीक चाचणे खातीर थारायल्ल्या निकशान 2 उमेदवार फेल जाले तरी ते लेखी परीक्षेक पात्र थारले म्हूण बोवाळ जाल्लो. प्रुडंटा खातीर शिरीश कुंकळकार. दूधसागराचो सीझन सुरू जाताच बंद करचो पडिल्ल्यान टुरिस्ट आनी थंय उद्देग धंदो करपी लोकूय बेजार. शुक्रारा सांजे परतीच्या पावसाक लागून दूधसागराच्या उदकाची पातळी वाडून थंय क्रॉसिंगा खातीर आशिल्लो लोखंडी पायपूल उमथलो आनी थंय भोंवपाक गेल्ले 40 जाण आडकले. लायफ गार्डान तांकां रेस्क्यू केले. सध्या थंय एंट्री बंद केल्या. थळावे म्हणटात तो पूल बांदिल्लो न्ही, क्रॉसिंगा खातीर फातरांचेर दवरिल्लो पूल.
काल सांजे हो व्हिडिओ पळोवन लोकांनी दूधसागराचेर वचपाक मातशें आंग काडलें. अचकीत पावस आनी उदकाची पातळी वाडिल्ल्यान दूधसागर क्रॉसिंगा खातीर आशिल्लो लोखणाचो पूल परतलो आनी 40 जाणांक लायफ गार्डान रेस्क्यू करपाची पाळी आयली. प्रुडंट आज ग्राउंड झिरो रिपोर्ट करपाक थंय पावले. बरेच टुरिस्ट आयिल्ले तशे परतताना दिसले. I'm from Tamil Nadu. We have came here for visit Dudhsagar Falls. Due to this overflood, they stopped us. Don't know how many days they will lock it. We are planning here for 2 more days. Maybe if it is possible tomorrow, we will visit again. Yeah. हम सब लोग हैदराबाद से आए थे गोवा वेकेशन के लिए. आज एक दूधसागर विजिट करने आया हूँ आज, लेकिन इधर थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ क्योंकि इन लोग ने बोल रहे ऊपर का रास्ता में पानी पूरा भरा हुआ है, तो यहाँ से स्टार्टिंग यहाँ बंद कर दिया. तो बोल रहे आज टोटली बंद है. तांचे थळावे म्हणटा सध्या थंय वचपाक व्हडलोसो धोको ना. तो पूल बांदिल्लो न्ही, फक्त क्रॉसिंगा खातीर फातरांचेर दवरिल्लो. पूल हो फातरार दवरता आनी पुलाक उदक कशें येयलें तशें फातर मातशें निसरलें तें आनी पूल इतलेंच बँड जालें. आनी प्रॉब्लेम कांय ना, पावस येयलो म्हणून आनी प्रॉब्लेम कांय ना म्हणून आयज तेंच्यांनी आयज हे बंद केला. तो पूल आसा तो बांदलेलो न्हू. बेश्टो सध्या जीपी बंद आसा. प्रॉब्लेम हरशी जीपी वचपाक कांयच ना. आतां जीपी वयता बिंदास वयता. पूण आतां सध्या टुरिस्ट थोडे परत गेल्या. हय ते फक्त कितें जाता बॅड हे वयता. कितें आहा वॉटरफॉलाक खूब उदक येयलें, काल रिस्की जालें, गेस्टां व्हांवून गेलीं. हे कांयच कोणाकच कांय जावना गेस्टां. सोमारच्यानूच दूधसागर धबधबो लोकांक उक्तो केल्लो. शेनवार आयतार बंद दवरचो पडिल्ल्यान थळावे तशे लोकूय मातशे निराश. दृश्टी मरिनान मात धबधब्यार वचपाक अलर्ट जारी केला. आयज हांगा जे ट्रान्सपोर्ट आसा तो बंद आसा आनी टुरिस्ट येवन परत वयता. हांव प्रुडंट मिडिया खातीर कुळ्या सावड्ड्या साकून क्रिस्तानंद पेडणेकर. आवाजाच्या प्रदूषणाचेर केल्ल्या सिटीजन कमिटींची जिल्लोधिकाऱ्यान दिल्ली यादी सारखी ना. यादी पर्यावरण खात्यान काडपाक जाय. ती जिल्लोधिकाऱ्यान काडली. तातूंत पेडणेच्या कांय पुलीस अधिकाऱ्यांची नांवां घाल्यात. ते खंय कितलो तेंपूच जाले हेर कडेन ट्रान्स्फर जाल्यात. ही यादी सारकी म्हायती घेवन काडपाक जाय आशिल्ली म्हूण पेडणेच्या कमिटीचो वांगडी ॲडव्होकेट प्रसाद शहापूरकार उलयलो. जिल्लोधिकारी कार्यालयांतल्यान नॉयज पोल्युशन कंट्रोल कमिटीज आणि डेजिग्नेटेड ऑफिसर जे कोण आसात तांची काल यादी पब्लिश केला. कालची जी यादी जी पब्लिश केला ती इनफॅक्ट कलेक्टर ती करूंक शकना. ताका डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट अँड क्लायमेट चेंजीसा सकयल जी नोटिफिकेशन काडला त्या नोटिफिकेशनाच्या आदाराचेर कलेक्टर कॅनॉट ओवररायड. आणि त्याच भशेन त्या यादीन जी नांवां दिल्यात अधिकाऱ्यांची पुलिसांचे, पेडणे तालुक्या पुरते उलोवचे जर जाले जाल्यार ते अधिकारी आतां ट्रान्सफर जाले. कांय अधिकारी आक्षी पुलीस स्टेशनाचेर गेल्यात, कांय अधिकारी पेडण्याच्या भायर आसात. सो अपडेट किंवा पुराय डिटेल म्हायती घेवन ही यादी पब्लिश करूंक ना. तशेंच कमिटी कडेन सिटीजन कमिटी आसा तांचे कडेन डायरेक्ट कंप्लेनूय ते करूंक शकनात. सो ह्या सगळ्या गोष्टी खातीर एक वेवस्थीत तयारी आनी अभ्यास करून अपडेट घेवनूच ती यादी पब्लिश करपाक जाय आशिल्ली. त्या यादीन कांय त्रुटी उरल्यात आनी त्या संदर्भातली ऑब्जेक्शनां आमच्या कांय सदस्यांनी सिटीजन कमिटीचे सदस्य जे ऑनरेबल हायकोर्टान नियुक्त केल्यात तांच्यांनी ऑलरेडी ऑब्जेक्शनां तांच्या कलेक्टराच्या ऑफिसान धाडून दिल्यात. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. दीनदयाळ आरोग्य विमो येवजणेची लावार्थ्यांक भरपाय मर्यादा वाडोवपाक सरकाराचो विचार चल्ला. ह्या येवजणेत आनीकूय खासगी इस्पितळांक आस्पावीत करपाचो विचार चल्ला म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. अशें जाल्यार खंय सरकारी हॉस्पिटलां वयलो ताण उणो जातलो. DDSSY बरोबर तेंच्यांनी एम्पॅनल केल्या उपरांत जे आमचे पेशंट्स सगळेच जण जे रश एकदा गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांनी जातात तेय बी हांगासल्यान ट्रीट जावपाक शकता. सो दॅट दे कॅन DDSSYच्या अंडर कवर जातले. लोकांकूय बी बऱ्यो सर्विसीस हॉस्पिटलांतल्यान मेळटल्यो विथ फ्री ऑफ कॉस्ट. पूण सर ते लिमीट आसता न्हू. आमी ताचेर विचार करता नवीन करपाचें आसूं. धॅम्पो हेल्थ केअरान न्यू वृंदावन हॉस्पिटलाची उक्तावण केले. थंयच उक्तावणाक मुख्यमंत्री उलयलो. न्यू वृंदावन हॉस्पिटल हांवें स्टार्ट केला विथ
all latest new number one educational things. ओके आताचे नवीन हितून स्टार्ट केला, नवीन बिल्डिंग, नवीन आयडियाज, नवीन इक्विपमेंट्स, ब्रँड न्यू इक्विपमेंट्स, मोस्ट ॲडवान्स्ड इक्विपमेंट्स, मोस्ट ॲडवान्स्ड डॉक्टर्स, हे सगळे घेऊन आता हांवें बेजिकली हे हॉस्पिटल स्टार्ट केला. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. शापोरा किल्ल्यार वचपी रस्तो मेकळो, 150 गाडे काडले. पुरातत्व खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसायान इन्स्पेक्शन करून गाडे काडपाक सांगना फुडें 3 दिसांत एक्शन. चडशे गाडे स्वता गाडेकारांनीच काडले. सरकारान खंय गांवच्या लोकांक गाडे दिता म्हणून सांगलां. थळावे त्या आशेर रावल्यात. बिनासतना केल्ले आसा. which ever departments or whichever corporations I have handled, I am tough enough. We want to save our government land, government good places. We will not allow anybody to destroy the beauty of the fort. So for that purpose, if you please don't mind, we will take action. बुधवारा पुरातत्व खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसायान शापोरा किल्ल्याचे इन्स्पेक्शन केल्ले. किल्ल्यार वचपी रस्त्यार 150 गाडे. गाडी व्हरूंक मेळना. टुरिस्ट इतल्या वयर कसो येतलो? गाडयो पार्क खंय करतलो अशें म्हणून सुभाषान थंयचे गाडे काडपाक लायले. कांय संबंदीत खात्यान काडले, चडशे गाडेकारांनी स्वताच काडले. गांवांतल्यांक तरी गाडे लावपाक दिवचे म्हूण मागणी. तेंच्यान सांगला आतां तुमकां फुडें दिता म्हणून सांगला गांवच्या लोकांक. आतां पळोवया आतां दिता काय ना तें पळोवया न्हू आतां. हां तुमची कितें मागणी आसा सरकारा आमचे कडेन? कडेन आतां मागणी आसा प्रत्येक कोणाच्या गांवांतल्या एक तरी शॉप दिवपाचें. प्रुडंटा खातीर नवसराज साळगांवकार. चूल आनी मूल सांबाळून एक बायल स्वावलंबी आनी आत्मनिर्भर जावंक शकता. कितलेशाच बायलांनी हें सिद्ध करून दाखयलां. आमच्या सप्तकी माळेंतली अशीच एक स्वामिनी 70 वर्सांची लक्ष्मी पिंगे. फाटली 48 वर्सां ती नरकासुराची मुखावळां आनी वेगवेगळे पारंपारीक आकाशदिवे करता. Like Lord Krishna attained victory over demon Narkasura, may we all attain victory over the evils. आमच्या ह्या खाशेल्या दिवाळी स्पेशल स्वामिनीन आसा अशीच एक खासा स्वामिनी लक्ष्मी पिंगे. सो म्हाका एक सांगा आई, तुम्ही कितली वर्सां जाले आकाशदिवे आणि नरकासुराचे तोंड करता? आकाशदिवे करता आमी 48 वर्सां जाली. 48 वर्सां. सुरवात कशी म्हणून जाली? सुरवात म्हणजे त्यांना बिझनेस असो मोठो नासलो. मी कितें तरी करूंक जाय न्ही म्हणून म्हाज्या गांवांत पयलीं तो पट्टे हाडी. स्वता पट्टे हाडून तो स्वता घरा हे आकाशकंदील करी. ताज्या उपरांत मागीर आमी लोकां कडल्यान घेवंक लागले. अशें कोण रेडीमेड करता तांचे कडेन हे घेवन मागीर आमी पेपर हाडून आकाशकंदील करूंक लागले. आणि ते नरकासुराचे तुम्ही ते मोये करतात, तोंड करतात, ताज्या बद्दल आमकां कितें सांगात? नरकासुराचे म्हणजे पेपर हाडटा विकते. मागीर आमी गोम घरा करता. गोम आनी ते पेपर घालून पेपरा पासून मागीर ते आमी फॉर्मा सगळें तयार करता. आनी फॉर्मा तयार करून ते मागीर सुकोवचें पडटा. सुकोवन मागीर ते सगळें दवरता आनी हें जालें म्हणटकीर मागीर चतुर्थी जाली म्हणटकीर आमी पेंट करून प्रोमेस करता. सो आतां गेली 48 वर्सां तुमी हें काम करीत आसा. लोकांचो तुमकां कसो रिस्पॉन्स आसा? बरो आसा, बरो आसा. म्हणजे घरा येता व्हरपाक, वर्साची गिरायकां आसता आनी बाजारान विकता. मार्केटांत तुमी मार्केटानूय चलो विकता. सोन पूत म्हजी भयण अशी सगळें बसून करता. आणि म्हाका एक सांगा, तुमकां आतां हे तुमी आकाशदिवे करता किंवा नरकासुराची जी तोंडां करता, हे तुमकां कोणें शिकयला की तुमी स्वता शिकल्या? ना, स्वता सगळें म्हज्या घोवान सगळें. पण आयच्या काळान अशी चलयां आसा, अश्यो बायलो आसा ज्यो घरान हातार हात आनी पायार पाय घालून बसलेल्यो आसा की आपल्याक केन्ना तरी नोकरी मेळटली ना पूण काम करतलो. त्या अशा भुरग्यांक, अशा तरणाट्यांक तुमचो कितें मेसेज आसतलो? मेसेज म्हणजे अशें, नोकरी मेळटलीच म्हणून रावचें न्ही. कितेंय तरी धंदो करचो, पयलीं ल्हान करचो. करता करता वाडटा वाडटा मागीर तुजो वाडटा न्ही. तरान जे चायनीज आकाशदिवे येता, रेडीमेड आकाशदिवे, तेजेर तुमच्या गिरायकाचेर कितें हॅम्पर जाला? म्हणजे गिरायकाक देंवल्या? हय देंवल्या.
सो आईन आमकां एक बरी मेसेज दिल्या वोकल फॉर लोकल. ती सांगता त्या प्रमाणे बाजारात चायनीज प्रोडक्ट आसात आनी लोक ते विकते घेतात, ताजो बरेच लुकसाण लोकल वेंडर्सांक जाता. सो तिजी एक क्लियर मेसेज आसा की जाता तितले आमचे लोकल आर्टिस्ट आसा, लोकल वेंडर्स आसा, तांकां तुमी प्रोत्साहन करचें, तांच्या कडल्यान तुमचो प्रोडक्ट घेवचो. ओंकार फळारी बरोबर अपर्णा बडिगर, प्रुडंटा खातीर. फातोडीच्या डॉम्बोस्को इंजिनियरिंग कॉलेजीच्या भुरग्यांनी माडाचेर वखदांची फवारणी करपी ड्रोन तयार केला. गोवा स्टेट इनोव्हेशन कावन्सिलाचोय तांकां आधार मेळ्ळो. भुरग्यांचो आनी शिक्षकांचो हो ड्रोन आनीक विकसीत करून नाल्ल काडपाक ताचो उपेग करपाचेर विचार चल्ला. 5 भुरग्यांनी शेतकारांक मजत करपी हो ड्रोन तयार केला. I was discussing with my father that why the size of the coconut is basically getting shrink. I got to know that there is basically a mite attack which happens at the baby stage of the coconut. So they told me the solution is that to spray a pesticide on the coconut tree, and that is the only solution in which the size of the coconut will be at the mature stage. So I thought that can we develop a drone which can basically spray a pesticide on the coconuts? So better can we develop something kind of this? And that was a kind of idea wherein we started developing this drone and thinking about it. So आमचो ड्रोन आसा तो आमकां रेंज दिता अप टू 1.5 किलोमिटर टू 2 किलोमिटर्स. ऑल्सो आमचो कॅमेरा तो 1 किलोमिटराचे रेंजीस आमकां व्हिडिओ फीड दिता. ऑल्सो आमची स्प्रे आसा ती 2 मिटर पयस म्हणल्यार मारतात. आनी आमची पंप सिस्टम आसा ती लायक बेसिकली सकयल टँक आसा, टँकांतल्यान ते पायपांतल्यान पंपाक वयता. फ्रॉम द पंप इट गोज टू द नॉझल एंड द स्प्रिंग सिस्टम वर्क्स. Fabricated with this thing, carbon fiber plate. This is the propeller, as you can see. This is a carbon composite. These are the 4 motors. So the drone can lift a kg of 15 thrust of 15 kgs. बिट्स पिलानीचे 29 रिसर्चर्स संवसारीक टॉप लिस्टात पावले. ह्या वळेरींत गोंयचे बिट्स पिलानी कॅम्पसाचे 2 सायंटिस्ट आसात. प्रोफेसर नरेंद्रनाथ घोष आणि प्रोफेसर मिनाल कौशिक स्टॅनफोर्ड युनिव्हर्सिटीच्या लिस्टात पावले. ह्या यशा उपरांत दोनूय सायंटिस्टांनी प्रुडंटा कडेन उलयतना खोशी उक्तायली. I'm feeling really good to know that I feature in the top 2% of the world scientists, and that's a big accomplishment for me. Mainly because I am someone who has traveled a lot of my academic journey in Goa. I did my undergraduation from Government College Khandola, my post-graduation in microbiology from Goa University, and then of course for my PhD I went to Pune University. I worked with Agarkar Research Institute in the area of nanobiomaterials, and soon after my PhD I came back to Goa, and BITS happened, so I joined BITS in 2004. And since then, from that time, I have initiated research in the same area of nanobiotechnology. BITS Goa, which has been established around 18 years back, it's a fantastic institute, and I am grateful to BITS Goa because it has given me an opportunity to not only teaching but also doing research, whatever research I want to do. So, as a result, that my interest was in the working in the nanomaterials, nanotechnology. So these things, they are having wide range of application, like starting from water pollution, treatment of the water, as well as the environmentally friendly energy production and energy storage. That's how I want to I try to contribute in the society. गोंयचे सुटके खातीर बंदखणीत गेल्लो पुर्तुगीजा आड लडिल्लो सुटके झुजारी जोकी झेवियर पिंटो संवसाराक अंतरलो. तो गोवा स्वतंत्र सैनीक संघटनेचो अध्यक्ष आशिल्लो. हळडोणा चर्तीत मिसा उपरांत ताच्या कुडीर निमणे संस्कार जाले. गोंयकारांनी ताका आर्गां ओंपलीं. आमी खूब वायट दिसलें सगळें आयकतकीर. हांव आनी मिस्टर जोकी पिंटो दोगांयनी म्हणून आमी वर्स काडल्यात आगोवाद केली बरोबर. एक कडेन आशिल्लें, एका रुमा एक सेलां आशिल्लें.
सांगपाक हें जायना रे बट इट्स व्हेरी सॅड तिणें जायतें काम केलां जेल भोगल्या आनी कोणेनूच म्हाका एक दूख भोगता कोणेनूच आमचेर केन्नाच सारकें बरोवंक ना कित्याक तांकां खबर ना आमी कितें केलां आनी कितें भोगलां पळय तें असो मनीस हांवें पळोवंक ना इतको हे करून सांबाळून घेवनारो तेज्या आत्म्यांक शांती दिवची प्रेजरच म्हण आहलो पूण हेजी असली ऑनेस्टली हेजी असली दुसऱ्या हेल्प करपाचें हें हेजी फुडें केन्नाय पळयलें ना आनी आज हांव मागतां तेंची फॅमिलीक तांकां देवान तांक दिवची हें दूख सोसूंक हांवें खूब मनीस पळयले पण असो शांत मनीस शांत एकदम तेची हें सगळें शांत उलोवप सुद्दां शांत. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रोंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबूक, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.